बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. स्वतमंता देवा स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता तुझ्या सुता आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांभाळलो आंकवार मारियेतान जल्मलो पोंस पिलातान ताणें सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेले मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पुरवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय जिव्यान मेल्यांची सुबी करून येतलो स्वतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचे अवतार पातकांचे भक्षणी क्रिश्चन जन्मपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यां बोशिता तशी आमची पातकां बुगोश आनी आमकां ताणयां पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनींचे सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनींचे सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनींचे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यां बक्षितां तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणयां पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनींचे सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनींचे सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनींचे सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनींचे सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनींचे सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनींचे सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनींचे सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनींचे सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनींचे सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनींचे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वकाल आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सातांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सातांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सातांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सातांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सातांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सातांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सातांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सातांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सातांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सातांतून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणण्याक पडूं दिवं नाका
वायटांतली आमकां निवार. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनीन जेजू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनीन जेजू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनीन जेजू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनीन जेजू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनीन जेजू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनीन जेजू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनीन जेजू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनीन जेजू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनीन जेजू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बुगोस मिनीन जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बुगोस मिनीन जेजू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बुगोस मिनीन जेजू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बुगोस मिनीन जेजू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बुगोस मिनीन जेजू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बुगोस मिनीन जेजू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बुगोस मिनीन जेजू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बुगोस मिनीन जेजू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बुगोस मिनीन जेजू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बुगोस मिनीन जेजू. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बुगोस मिनीन जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदांकाल आमेन. सातांतोनीची लादीन. सोम्या काकूत आमची कोर. जेजू क्रिस्ता काकूत आमची कोर. सोम्या काकूत आमची जेजू कोर. क्रिस्ता आयका आमकां. जेजू क्रिस्ता दया आमकां. देवा बापा सर्गीच्या काकूत आमची कोर. देवा पुत्रा संवसाराच्या सोरवंडारा. काकूत आमची कोर. देवा स्त्री सांता काकूत आमची कोर. पवित्र इंदादीच्या एकल्याच देवा. काकूत आमची कोर. सांता मुरये सोयंबाच्या पातका विणे गोप सांबाळलोले. माग आमचे पासून. सातांतोन लिस्बुआच्या. माग आमचे पासून. सातांतोन सेरेफिनीच्या उर्दीच्या ओनोदा. माग आमचे पासून. सातांतोन तेस्तामनाच्या आर्का. माग आमचे पासून. सातांतोन सोर्गीच्या जाणवाईच्या भक्तिस्थाना. माग आमचे पासून. सातांतोन पिराजिताच्या विस्मिता. माग आमचे पासून. सातांतोन कालतेपणाच्या आसऱ्या. माग आमचे पासून. सातांतोन निती फाटी वेतेल्या. माग आमचे पासून. सातांतोन अंगुस्कारांचेर जोयत वतल्या. माग आमचे पासून. सातांतोन कुर्साक लब्धलोल्या इश्टा. माग आमचे पासून. सातांतोन वांजलाच्या जळट्या आपोसला. माग आमचे पासून. सातांतोन ऑन बावडत्यांच्या तरतऱ्या. माग आमचे पासून. सातांतोन देवचाराच्या कांपेऱ्या. माग आमचे पासून. सातांतोन सोरपुनायेच्या प्रतिमाना. माग आमचे पासून. सातांतोन खोर्शेन मारतीरा. माग आमचे पासून. सातांतोन पातक्यांच्या उजवाडा. माग आमचे पासून. सातांतोन विजमिताच्या भुजवंडारा. माग आमचे पासून. सातांतोन नेणटेपणाच्या राखणारा.
दोतोरा माग आमचे पासून सातांतोन जो उलोवणी दिताय मोन्याक माग आमचे पासून सातांतोन जो दुसरी दिताय कान बेऱ्यांक माग आमचे पासून सातांतोन जो भायर घालताय देवचराक माग आमचे पासून सातांतोन जो गुलाम जालेल्यांक सोडयताय माग आमचे पासून सातांतोन जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय माग आमचे पासून सातांतोन जो मेलेल्यांक जिवोन कोत्ताय माग आमचे पासून सातांतोन जो आणल्यांक दोळे दिताय माग आमचे पासून सातांतोन जो तोट्यांक चलयताय माग आमचे पासून सातांतोन जो सांडलेल्यो वस्तू मेळयताय माग आमचे पासून सातांतोन जो वाटसुऱ्यांक वाट दाखयताय माग आमचे पासून सातांतोन जो निती पासून झुजतेल्यांक सांबाळटाय माग आमचे पासून सातांतोन जो देवचाराचें कोटेपण बसमिताय माग आमचे पासून सातांतोन गुन्यांवाक खास लायतेल्या माग आमचे पासून सातांतोन नीज देखी नेंटुआयेच्या माग आमचे पासून सातांतोन सोर्गीच्या निर्मळायेच्या फुला माग आमचे पासून सातांतोन मोगाच्या आखत्या माग आमचे पासून सातांतोन पलकेपणाची बेपरवा कोत्तेल्या माग आमचे पासून दुस्मनाच्या फासांतली निवार आमकां सातांतून विजा आनी वादळांतली निवार आमकां सातांतून सगळ्या पातकांतली निवार आमकां सातांतून सगळ्या आमच्या जिविताच्या काळात निवार आमकां सातांतून तुजे मोजोती वरवीं आदार आमकां दी सातांतून देवाचे शेळये जी संवसाराची पातकां दुताय बोगोस आमकां सुमया देवाचे शेळये जी संवसाराची पातकां दुताय आयक आमकां सुमया देवाचे शेळये जी संवसाराची पातकां दुताय काकूत आमची कोर सातांतोन जो मेलेल्यांक जिवोन कोत्ताय विनोद कोर सगळ्या मोन्नाचे तोणीर पावलेल्या पासून आनी आमच्या मोगाच्या मेल्ल्या पासून आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पौर तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू बगेन ती मरे देवाचे माय बाप्या खाती विनोदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां सदां सदां काल आमेन सातांतोन पुरो जाय नासलेल्या वांजेलाच्या आपोसला निवार आमकां देवाच्या दुस्मानाच्या खोटेपणांतली आनी विनोद कोर आमच्या पाप सायबा आनी पवित्र इगोचे पासून आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारण्यांत पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पौर तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू बगेन ती मरे देवाचे माय बाप्या खाती विनोदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन सातांतोन पोदवेदारा इश्टा जेजूच्या काळजाच्या निवार आमकां दगदग्यांतली जे आमच्या पातकां वरवीं आमचेर येवंक आसात आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पौर तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू बायोंते मरे देवाचे माई अंबाव्या ती नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी अंत सदां आमेन सातांतोन जो भायर घालताय देवचराक दी आमकां आदार जैत व्हरूंक तांच्या फास्कांचेर आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पौर तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू बायोंते मरे देवाचे माई अंबाव्या ती नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी अंत सदां काल आमेन सातांतोन सोर्गीचे निर्मळायेच्या फुला नितळ आमकां कोर ओतम्याच्या कोतांतली आनी निवार आमची कूड सगळ्या पेरिगांतली
आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोश, आनी आमकां तेन्ना पडूं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पो तुझे तयार आसा, वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. बायोन ते मये देवाचे माई, अंबाव्या ते नदी कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आद्यान तसो सदां काळ आमेन. सातांतोन जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय, आमचे बोलिकेंतली आमकां बरी कोर आनी भलायकेन आमकां दवर. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोश, आनी आमकां तरण्या पडूं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पो तुझे तयार आसा, वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. बायोन ते मये देवाचे माई, अंबाव्या ते नदी कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आद्यान तसो सदां काळ आमेन. सातांतोन जो चलयताय वाटसुऱ्यांक, बंदाराक पावय, दर्याच्या उदका वेल्यान चलतेल्यांक, वो इबाड जावचे पेरिगांत आसलेल्यांक, आनी थोंडाय उचांबळायेन चाळवलोली लारां जी उचांबळायतात आमचो आत्मो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोश, आनी आमकां तरण्या पडूं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पो तुझे तयार आसा, वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. बायोन ते मये देवाचे माई, अंबाव्या ते नदी कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आद्यान तसो सदां काळ आमेन. सातांतोन जो सोडयताय गुलाम जालेल्यांक, निवार आमकां पातकांच्या गुलामपणांतली. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोश, आनी आमकां तरण्या पडूं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पो तुझे तयार आसा, वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. बायोन ते मये देवाचे माई, अंबाव्या ते नदी कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आद्यान तसो सदां काळ आमेन. सातांतोन जो भुरग्यांक आनी जाणट्यांक दिताय आपापल्या सांद्यांची बोगणी, सांबाळून दवर आमच्या कुडीच्या विशोव्यांच्या आनी ओतम्याच्या गुणांची संपूर्ण बोगणी. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोश, आनी आमकां तरण्या पडूं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पो तुझे तयार आसा, वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. बायोन ते मये देवाचे माई, अंबाव्या ते नदी कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आद्यान तसो सदां काळ आमेन. सातांतोन जो मेळयताय सांडलेल्यो वस्तू, निर्मी आमकां मेळूंक कितेंच आमी ओगडायलां तें संवसारांतलें आनी सासणाच्या सुखाक उपकारतले. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोश, आनी आमकां तरण्या पडूं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पो तुझे तयार आसा, वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. बायोन ते मये देवाचे माई, अंबाव्या ते नदी कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आद्यान तसो सदां काळ आमेन. सातांतोन मुरयेच्या आदाराखाल आसलेल्या पेल्यान काड आमच्या ओतम्याचें आनी कुडीचें पेरीग.
आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्या बोशिता तशी आमची पातकां बोश, आनी आमकां तण्याक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भगवंती मरे देवाची माई, बाबया ती विनंती कर, आता आमी आमच्या मनच्या घरार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी तसो सदांकाळ आमेन. सातांतोन जो पावताय सगल्या दुबळ्यांक पाव आमकां आमच्या गरजांनी, पोड आनी माणसिकेचो येपार दी तांची गरज तांकां. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोस, आनी आमकां तण्याक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भगवंती मरे देवाचे माई, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आनी आतां सदांकाळ आमेन. सातांतोन लिस्बोआ शारांत जल्मलोल्या आमी जे उपकार आठोवन पोरगोट्टाव अजपांची पदवी आनी आर्गां तुका दितांव तुज्या उपकारां पासून. मागता तुजे ताय पाव म्हूण आमकां सगल्या दिसांनी आमच्या जिविताच्या. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तण्याक पडूं दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भगवंती मरे देवाची माई, बापया खातीर विनंती कर, आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आनी आतां आनी सदांकाळ आमेन. मागणे नमान तुका सातांतोन सातांतोन तूं वर्तताय तूं वर्तताय फूल फूल निर्मळायेचे आनी ओनोद क्रिस्तांवपणाचो हांव तुका मानता जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या गोडव्या आनी विशाल बरी जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवून भोव खालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री कोच्चे देणे व्हडा बरवाशा आनी खालतेपणाक हांव तुजे लागीं मागता विनोद कर म्हूण ह्या किरकोळा वाक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता तुजे घरचे पासत माग. मागता त्या मोगा पासून मिनींग जेजूच्या जो तुवें केलोलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना हे कोणती सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्यांची जे तुजे वरवीं मागता अशें सांग. सुरवातेक सगळी आमी गीत घेवया. A36 पेज नंबर 20. A36 पेज नंबर 20. Bapa आमचो तूं मोगोताय, आमची मोदेची चूक धाडटाय, अमोग वळखून दिवास दाखो, आपले जिवीत तुका भेटो, तुजे कुटुंब एकठांय जाता, भावाक क्रिसमस मोगून जाता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावाक क्रिसमस मोगून जाता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावाक क्रिसमस मोगून जाता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन ही आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या आयडा रोजा डायस हिचे पासत आमी भेटयता देवान तिका सर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया खेरीत भाशेन सांत आंतोनीचे मोजतीन सांत आंतोन खेरीत बूद दिनार भोव करून आमकां कसली टेन्शन्स आसात प्रॉब्लम्स आसात जायत्यो वस्तू समजना दुखोवलेली आसा आमी आमकां एडवायस जाय सांत आंतोनीचे मोजतीन देवाच्या उतरांतल्यान देवाचीच बूद आमी घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमच्या भाव भयणीनो दर एका पाटलावदाराक जेजू हे प्रितुमेचे मीठ आनी ह्या संवसाराचो उजवाड जावंक आपयता आनी प्रितुमेचे मीठ जावन आनी संवसाराचो उजवाड जावन एकामेकाच्या जिवितांत आमी स्वाद हाडूंक आनी एकामेकाक बरी ती वाट दाखोवंक आनी हे भाशेन आमी सगळ्यांक जेजूशी हाडूंक आमकां आपयल्या पण जायते फावटी आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत स्वाद हाडचे बदलेक दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी घुसपागोंदळ केला तांचें जिवीत आनिकूय पाड घातला व जायते फावटी बरी वाट दाखोवचे बदलेक आमी वायट देख दिवन वायट वाटेन दुसऱ्यांक वेल्या असल्या चुकींचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गिन्याव सारूंक सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसत मागीर सदांच सांगवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा बरें तें सगळें तुजेच तावन उपसता तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी गांवांत पावस ना जावन थोड्या दिसांनी तो व्हाळ सुकलो तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर एलिजाच्या कानार सादलें उठ आनी सिदोनाच्या जारेफेत शारांत वच आनी थंय राव हांवें थंयसरले एके विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां म्हणटच तो सिदोनाक वचूंक भायर सरलो तो शाराच्या दारवट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक बायल जळोव एकठांय कोत्ताली ताणें तिका म्हणलें एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवूंक दी ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें जाता जाल्यार म्हाका एक उंड्याचोय कुडकोय हाड तिणें जबाब दिलो सर्वेस्परा जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता म्हजे लागीं उंडो ना दोणांत मूठभर पीठ आसा आनी बाटलेंत इल्लें तेल हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो इल्लो जळोव एकठांय कोत्ता तें खावून आमी मोत्तेल्या एलिजान म्हणलें भिवू नाका तुवें सांगलां तशेंच कर पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर कित्याक सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें उलयता
आख्खे पृथुमेर सर्वेस्परान पावस दाडी पर्यान दोणांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उदची ना. ती बायल गेली आनी एलिजान सांगलोलें तशें तिणें केलें. ती आनी तिचो पूत जेवली. एलिजा उदेशी सांगलोलें तशें दोणांत पीठ उणें जावंक ना म्हूण बाटलेंतलें तेलूय सोंपूंक ना. देवाचें उतर जबाब. तुज्या मुखामळाचो पळजोड आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुज्या मुखामळाचो पळजोड आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. हांव उलो मात्ता ते वेळार म्हाका जाप दी. नितीच्या देवा, आकांतांत सान तूं म्हाका सोडयताय. काकलूत कोर म्हजें मागणें आयकून घे. केन्ना पर्यान मनशानो तुमची काळजां दारून उत्तोलीं? केन्ना पर्यान पोलक्या वस्तूंचो तुमी मोग करूंक रावतल्यात आनी लोटा फाटल्यान धांवतल्यात? जबाब. तुज्या मुखामळाचो पळजोड आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. हांव मात जाणो जायात. आपूण मोग कोत्ता ताचे खातीर सर्वेस्पोर विस्मितां कोत्ता. हांवें ताका उलो मारल्यार पुरो, तो म्हाका आयकोता. ताची भिरांत दोरात, पातक करूं नाकात. संदानान नियाळ करून तुमची रात काडात. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पळजोड आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण आमकां सूख दीत? तुज्या मुखामळाचो पळजोड आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. गंवाचो कोडो आनी सोऱ्याचे कळचे एरांगेर बोल्लोले आसात, पूण तांच्या वन व्हड संतोश बोल्लाय तुवें म्हज्या काळजांनी. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पळजोड आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. उद्गार. तुमचो उजवाड मनशा मुखार पळजोडूं दी. तुमच्यो बऱ्यो कन्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळीं वाखाणूक पावूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी प्रितुमेचें मीठ. पूण मिठाची खारसाण बिगडत जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायत? तें भायर उडोवंक आनी पांयां तळां मस्तूंक जायत, आनी कित्याकूच तें उपकारो ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरना. पांय लिपोनाक धापूंक दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरान आसत्या सगल्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार परजोडचो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. इल्लें जेवण करूंक हांव इल्लो जोडो एकठांय करता. तें खावन आमी मरतले. हाच्या पयल्या वाचपान ही सारेप्ता नोंगरांतली विधवेन आपल्या पुता विशीं आनी आपल्या जिविता विशीं हें उतर एलिजा प्रवाद्याक सांगलें. आमी तें खावन मरतले. मरणाची तयारी. तुमी केल्या मरणाची तयारी? ह्या दिसांनी जें कितें घडटा तातूंत थोड्यांनी आपली मरणाची तयारी केल्या.
थोड्यांनी खंय आदवोगादांशी वचून आपणाचो वील पासून बरोवन दवरला. हांव मेल्या उपरांत हें म्हजें दायज एका मरणाची तयारी करपाक जाय काय आमी दुबाविरीत आमी सगल्यांनी मरणाची तयारी करूंकूच जाय. पूण ही तयारी मरणाक लागून न्हू, ही तयारी जिविताक लागून. पूण सद्याक आमी मरूंक जाय. कोविड-19 पॅन्डेमीक चालू आसा. आमकां केन्ना लागत सांगूंक जायना, आमी केन्ना मरतले आमकां खबर ना. घडये ही भिरांत आसा, पूण सांगलेलें आसा भिवपाची गरज ना. आयच्या शुभ वर्तमानांतूय जेजू सांगता भिवपाची गरज ना. मीठ आनी उजवाड, ह्या मिठा आनी उजवाडा विशीं आमी आदीं जायतो नियाळ केला आसतलो. पूण आयच्या दिसा खेरीत भाशेन ही दुसरी वोड ह्या दोनूय एग्जाम्पलांतली म्हाका घेवंक बरें दिसतलें. पूण मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जाय, तें भायर उडोवंक आनी पांयां तोळा मस्तूंक जाय. आनी कित्याकूच तें उपकारो ना. मीठ मेलें, हें मिठाचें मरण. आनी मिठाचें मरण केन्ना, जेन्ना तें कित्याकूच उपकारो ना. आनी कित्याक उपकारो ना म्हणटा तें केन्ना, जेन्ना मिठाची खारसाण बिगडली. कित्याक मीठ म्हणल्यार खारसाण आसपाक जाय. आनी मीठ कशें जाता? मीठ जाता दोन सैमीक वस्तू वरवीं. एक वाटेन दर्या, दुसरे वाटेन सुर्या. सुर्या आनी दर्या एक जावन मीठ करतात, नाजाल्यार मीठ जावचें नासलें. जरी तर दर्या नासलो, दर्याची सॅलिनिटी जरी तर नासली जाल्यार आमकां मीठ मेळचें ना. आनी दर्या जरी तर आसा आनी सुर्या आसा, सुर्या उदेना, सुर्याची किरणां पडना, ताचो उजवाड आनी ताची गरमी जरी तर त्या आमच्या सॉल्ट पॅन्स जे आसात, आगोर आसात, तांचेर पडना जाल्यार मीठ जावचें ना. म्हणटच मीठ जावपाक ह्यो सैमीक वस्तू आमकां भोव गरजेच्यो, सैमीक शक्त्यो आमकां गरजेच्यो. आनी जरी तर हें मीठ घडून हाडलां देवान हे भाशेन सैमीक शक्त्यां वरवीं, तें पिड्ड्यार जावंक न्हय. ताची खारसाण काडूंकूच जायना. कित्याक खारसाण काडली जाल्यार तें आनीक मीठ न्हय, ती बेश्टी माती, तो बेश्टो कोस. तर मीठ सदांच उपकारता, मीठ उपकारना अशें म्हण केन्नाच ना. मिठाक जरी तर हे भाशेन ही पवित्रताय आसा, ही प्युरिटी आसा, जाल्यार हें मीठ आमी स्वादाक वापरता. हें मीठ आमी वस्तू सांबाळून दवरपाक वापरता. आदल्या काळार हें मीठ जेन्ना कोळसो आसतालो खंय आनीक जोडोवपाच्यो वस्तू आसताल्यो, हो कोळसो रोखडोच काबार जायना जावपाक त्या कोळशाचेर पासून खंय मीठ मारताले. कोळसो आनीक चड वेळ जळटालो. म्हणटच इतलें काम जरी तर मिठाच्यान करूंक जाता जाल्यार मीठ सदांच उपकारता. आमी जरी तर मिठा सारकी आमकां चिंतलें जाल्यार खारसाण काबार जाल्या काय? खारसाण जरी तर काबार जाल्या जाल्यार आमी आनीक मीठ न्हय. म्हणजे मनीस आमी आनी आमचें मनशेपण आमकां जण एकल्याक एक युनीक मनशेपण देवान दिल्लें आसा. खेरीत आमी आनी आमचें हें खेरीतपण जरी तर आमी ओगडायलें जाल्यार आमी आनी मनीस न्हय. म्हणटच मरपाची आनी गरज ना, आमी मेल्लींच आसा. मेल्लो आसा ताका आनी कितें मारतलो. पूण जरी तर आमी चिंतता जाल्यार जिविता वाटेन चिंतया. आनी खारसाण जरी तर आमची उणी जाल्या वा आमचें मनशेपण जरी तर उणें जालां जाल्यार तें परतून घेवया. जिवीत आपुणूच येतलें. जियोवपाची वा मरपाची हाचे विशीं आमी चिंतपाची गरजूच ना, भिवपाची गरज ना. तुमी संवसाराचो उजवाड आनी थंय तशेंच जेजून म्हणलां, हो उजवाड जो आसा तो पायले पोंदाक लिपोवन धरूंक कोण पेटयना, तो सगल्यांक दिसती पडचे पासत. तशेंच आमी जरी तर एक एकलो युनीक आमकां खेरीतपण आसा जाल्यार आमकां देवान गूण दिल्ले आसात. आमकां आमची जण एकल्याची पर्सनॅलिटी आसा. आमकां जण एकल्याक आमच्यो मांडण्यो आसात, चिंतनां आसात. एक तोरा आसा आमची, द वे टू गो अबावट. आनी जी तोरा आमचे लागीं आसा, म्हजे लागीं आसा, ती तुजे लागीं ना. तुजे लागीं आसा ती म्हजे लागीं ना. जण एकल्या लागीं एक एक भाशेची जिविताची तोरा आसा. आनी ती एकदम गरजेची. ती आमी जिवन दुसऱ्यांक एक बरी बूद दिता, एक बरी देख दिता. जशें भाग्यवंत आंतोन आयज ताचे नवेन ताचे त्रेजेन आमी करता आसतना 10व्या दिसाक आसा. आनी हो विशय तो बूद दिनार.
तो जरी तर बूत दिनार जाल्यार आपल्या जिविता वरवीं ताणें बूत दिल्या आनी आपल्या जिवितांत ताणें देवाच्या उतराचें मीठ आनी देवाच्या उतराचो उजवाड घाला. आनी हेंच सगल्यांनी करूंक आपल्या जिवितांत हें मीठ हो देवाच्या उतराचो स्वाद आनी देवाच्या उतराचो उजवाड घालून दुसऱ्यांक ही बूत दिवंक आमकां आपयल्यान. एलिजा प्रवाद्यान ही बूत दिली. जेन्ना ती सारेप्ता नोंगरांतली विधवा मरपाची तयारी करताली तेन्ना एलिजा प्रवाद्यान तिका म्हणलें भियेनाका, भिवपाची गरज ना, कित्याक तुवें सांगलां तशेंच कर, पूण ताच्याहून मातशें मुखार वच. हें आतां पयल्या वाचपान जें आमी आयकलां, कालच्या दिसाकूय आमी आयकल्लें, त्या गांवांत वो इज्रायेलांत दुकोळ आयलो, पावस बंद. तेन्ना एलिजा प्रवादी त्या व्हाळाचे देगेक वचून लिपलेलो, जॉर्दानाचे एका व्हाळांत, आनी थंय कावड्यांनी हाडून तांकां जेवण दिल्लें. आतां तो ह्या सारेप्ता नोंगरान पावलो आनी थंयसर हे विधवेक जिचे सरशी देवान ताका धाडलो तांचेच बराबर रावलो, तांच्याच घरांत रावलो, जेवलो, खालो. आनीक हे जो दुकोळ इज्रायेलाचेर धाडलेलो तो काबार जाव पासून हे वस्तुरेच्या घरांत पीठ आनी तेल उणें जावंक ना. म्हणटच ती उपाशी मरूंक ना. मरपाचीं आसलीं, मरपाचें चिंतलोलें आनी मरपाकूच जाय आसलेलें घडये जे भाशेन भोंवतणी कितें घडटा तें, पूण देव पोसता, देव राखता. आनी एलिजा प्रवादी हीच बूत तिका दिता, देवाचेर विस्वास धरून राव, देवाचेर पातयेवन राव, आनी देव जें कितें सांगता आपल्या उतरांतल्यान तें जायते फावटी करप म्हणल्यार एक पिशेपण पासून दिसता जाल्यार देव सांगता तें कर. कित्याक जरी तर एकूच आतां निमणें तेल आनी निमणें पीठ उरलां उंडो करूंक, आनी तेंय जरी तर काडून तूं दुसऱ्यांक दिता, पिशेपण कशें संवसाराचें. पूण एलिजा प्रवादी हेंच देवाचें उतर तिकाय दिता, बरी बूत दिता आनी तिचें आनी आपणाचें जिवीत राखता. तर आमकांय जण एकल्याक ही कृपा मागुया, देवाची बूत घेवन, देवाच्या उतराचो उजवाड घेवन, देवाच्या उतराचो स्वाद आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत घालून जिवीत राखुया, जिवीत एकामेकाक दिवया. भेटोने वेळार गीत घेवया C18 पेज नंबर 36. C18 पेज नंबर 36. Jadný kůdou somor pita, amčí mora somor buja. Jadný kůdou to jarnuta, kazaj amčí to jarkoria. Jadník taká rozbitojta, amčí činbitoja. Krista rogoto kombita, biu kami adisaya. Surgicie on to ja zatle, Buktan marung lagi sorya. Krista rogot piwon zatle, amcia atmiak dados kurya. म्हज्या बाबा भयणीनूय म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तुमच्यातले बलिदान आपल्या मनाकडे मोहिमे आमच्या नगे पवित्र वाक सर्वेस पोर मागून घेऊ. बापा तुजी भोक्ती करून आमी तुका वोपताव, त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रितीमोग वाडो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आम्ही ती सर्वस्वताय पाहतो सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्ष आम्ही करून पावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय, उंच सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. Gesù melo, Gesù जीवन जाला, Gesù नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी बागयोन आंतोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. प्रितुमेचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड आमी जावंक देवाचें उतर आमकां भोव गरजेचें. मागण्यांत वेळ सारप आमकां गरजेचें. देखून देवाची कृपा आमकां मागुया. आयच्या दिसाक आमचो एक तरणाटो क्लेटन बार्बोजा आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताचेय पासत मागुया. आनी आमी संवसाराचो उजवाड आनी प्रितुमेचें मीठ जावंक तयार आसांव देखून बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटली पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमची गापूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमची गापूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी शिवंक वेता. ती आमचेर जोडटी आनी खास थाडी नासा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक पुण्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान भोव संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू वोन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. पुण्या वेळार गीत घेवया. D46 पेज नंबर 74. D46 पेज नंबर 74. सोत हांव सांगता शिल्याक खावंदा म्हजी बोरवी भितर सरल्यार कोणूय तो जातलो सारवार चोरो ताका सुबामुदार देवदा विश्वास सदांच तुजे आमाशेल्या गवल्या जेजू एकाच देराक दवरचो म्हूण. देवदा विश्वास सदांच तुजे आमाशेल्या गवल्या जेजू एकाच देराक दवरचो म्हूण. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें आनी देव ताची सवें जियेता. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिडांक ओकोद. ताचे वरवीं सर्व पातकांतलीं आमकां सोडय आनी तुजे कुशे परमणे चलूंक आमकां घटाय दी. हे आमी मागता तुज्या पुता
जेजूचे नावी आमेन. आमचे मागणे देवाक उबारुया. खेरीत भाशेन ज्यो केसीस वाडत आसात आमच्या गोंयांत तातूंतली आमकां निवार म्हूण आनीक आमची इम्युनिटी आनीक घट कोर मजबूत कोर म्हूण मागुया. सूर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, सुरपुरदार आणि काकुत्सारा देवा, तुझ्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर संसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टवतल्या पासत कष्टोतल्यापासून तुका आमी तुका आम्ही प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उभारताव. ती कोनवाडा येवन कोणवालाय आयकून घे. ऐकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली यावची सुरू झाली पेस्त पिडा पेस्पिडा नियंत्रणा खाली येवन रणकार्यो हे पिडेक लागून पिडेक लागून दोगदवतल्यांक दगदगतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती बळ शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आदार मागू आमी तुजे सरशी सरशी येता. येता. हे पिडेचेर हे पिडेचे अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन आदिवासी बेगीनूच सोदून काडून सोडून काढून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. आमी मागताव. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक पावती पावला मारून तुजे जाणवायेन तुजे जाणवायेन उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोम्यावरवीं आमेन. आमेन. आयज सांजे 7 वाजता पवित्र वर आमी करीत भाशेन आमच्या राजकारण्या पासत भेटयतल्या डेडिकेटेड टू द पॉलिटिशियन्स तांचे पासत मागूंक जाता तांणी भाग घेवचो ह्या मागण्यांत. आनी आमचे पॉलिटिशियन्स जे आसात तांचे पासत आमी ह्या दिसांनी खेरीत भाशेन मागुया, कित्याक निर्णय जे आसात आमच्या जिविताचे ह्या दिसांनी ते घेतात जाल्यार तांकां फावो ती कुरपा दी म्हूण तांचे पासत आयज सांजेर आमी खेरीत मागण्यांत मागतल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार. शेवटाक गीत घेवया U25 पेज नंबर 243. U25 पेज नंबर U43. साता तोने बोका फिर्याचे कुडीच्या तुझ्या ग्रंथार खेळटा बाळूक जेजू आसा तुझ्या ग्रंथार खेळटा बाळूक जेजू आसा बाळूक खेळटा म्हणून सातान गाली दिली सोमरोण प्रार्थन करी बोगता साता तोरी सोमरोण प्रार्थन करी बोगता साता तोरी साता तोरी बोगता ओचोऱ्या तुझी तेरा 14वे कोरी बोगता आपापल्याच्या दारा 14वे